मोगाळ भावा भयणीनो, आयज आमचे पवित्र सोबेक व्हडे खोशेचो दीस. आयज आमची तरणाटीं आंगलोटीन गिन्यानान आनी देव कृपेन वाडल्यान म्हूण ह्या आयच्या समारंभा वरवीं आमकां थावें जाता. आयज तीं आपल्या जिविताचे थाराव जेजू वांगडा घेतात आनी ताकाच आपल्या जिवितांत पवित्र आत्म्याच्या बोळान गोवाय जावंक आपणाक पवित्र आत्म्याचें देणें मागूंक तांचे मदलीं थोडीं गवळ्या बरोबर मुखार सोदतात. तर सगलीं उबीं रावया. बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांची शांती तुमचे सोबे आसूं. आयज प्राचीन काळाचो 5वो आयतार आनी ह्या सेवा धर्माचो विशय सायबा आमी जेजूक पळोवंक सोदता. जेजूक पळोवंक, जेजूक अणभवूंक तो लोक सोदतालो तशींच आमी जेजूक अणभवूंक सोदता. प्राचीन काळ खेरीत कृपेचो काळ जो आमकां देव अणभव घेवंक बरी संदी दिता. तशेंच आयचो आयतार भुके आनी पिडे आड झुजूंक भेटयलोलो आयतार. तर कोविड-19 ह्या संवसारांत विस्तारलोले पिडेंतली आमकां निवार म्हूण, तेच बरोबर मनशाची तशेंच सृश्टीची बिगडलोली भलायकी बरी कर म्हूण आनी आमचे फिरगोजेंत आयज थिरावणी संस्कारा वरवीं पवित्र आत्म्याची बोरती घेतल्या कृपेन बोर आनी त्याच बोळान जेजूक गोवाय दिवंक दर एकल्या उमेदवाराक ह्या मिसांत बोळ आनी कृपा मागुया. म्हज्या मोगाच्या भावां भयणीनो, आनी आयज थिरावणे संस्कार घेवंक वेतल्या अपुरबायेच्या तरणाट्यानो, कसल्या भावनांनी भरून आमी हे दोबाशीक थिरावणे संस्काराचे समोरमणेन वांटो घेवंक आयल्या ती आमकां आतांच उगडास केला. ह्या सुरवातेच्या उतरांनी आमी आयकलां, तुमी तरणाटी आयज खोशेन जेजूक स्विकारूंक थाराव घेतात. तुमच्या पवित्र स्नानाच्या दिसा तुमकां तुमच्या आवय बापायन आपल्या हातांनी उखलून हाडलेली, तुमच्या पयल्या कोमयाच्या दिसा तुमच्या माय पायन तुमकां हाताक धरून हाडलेली, पूण आयज तुमी खोशेन आयल्या ही पवित्र आत्म्याची मागणी घेवन जेजूचे उर्बे बरीत आनी काळजीदार गोवाय जावं. हेंच आयचे समोरमणेचो विशय आमकां उगडास करता. पवित्र आत्म्याच्या बोळान जेजूक गोवाय दिवया आनी हे भावार्थाचे समोरमणेक तयार जावंक आमी सगळीं देवा मुखार पातकी म्हूण ओळखून खावतीकायेन देवाचें आनी एकामेकाचें बोगसणें मागूंक
आमी तयार जावया. हांव पातकी सोर पोदवेदार देवाक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भागिवंत सदांच सांकवार मारयेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपोदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी सगलीं आमचीं पातकां मोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावों. विशय तोकटो. पोवीत स्नाना सोमयार आमकां पोवीत आत्म्याचें देणें फावो जाल्लें. पूण वाडटा वाडटा ताची स्फूर्ती घेवन जिविताची पावलां मारूंक आमी विसरल्या. पोवीत आत्म्याच्या बळान आमी जेजूक गोवाय दिवंक आमी पावूंक ना. बोगोस आमकां सायबा. उक्ते हात. पवित्र आत्मो गोवायकेचे जिवीत जियेतना ह्या हातांनी दुसऱ्यांची मोगान सेवा करूंक आमकां आपयता. पूण हे हात आमी आमच्याच बरेपणा खातीर वापरल्यात. सेवेंतल्यान ह्या हाता वरवीं गोवायकी दिवंक आमी विसरल्यात. आमी चुकल्याव दोनया. ग्लोब संवसार गुळो. हो संवसार आमच्या गोवायकेच्या जिविताक आशेता, पूण आमी संवसारी गरजांचेर विसर घातला. आमी आमचेच खातीर जियेल्या, दुसऱ्यांचें आमकां पडून वचूंक ना. ह्या संवसारांत आमी पवित्र आत्म्या वरवीं गोवायकी दिवंक ना. देवा सोल्लो हांव पयस गेलां, आतां तरी लागीं सोदतां. जेरेमायस प्रवादाच्या पुस्तकांतले वाचप.
पळयात उलयता तो सर्वेस्पर. इस्रायलाच्या घराण्यांक आनी जुदाच्या घराण्यांक हांव एक नवो करार कांतोवन दितलो. असले दीस येतात, तांच्या पुर्वजांक हाताक धरून इजिप्तांतली हांवें भायर काडलोली त्या दिसाक तांकां हांवें एक करार कांतोवन दिल्लो तसलो हो करार जावचो ना. जरी हांव तांचो पोती आसलो तरी हो करार तांणी मोडलो, उलयता तो सर्वेस्पर. ना ते दीस पावतच इस्रायलाच्या घराण्यांक हांव करार कांतोवन दितलो तो असो जातलो, उलयता तो सर्वेस्पर. खोल तांचे भितर हांव म्हजी समूर खोंचयतलो, तांच्या काळजांचेर हांव ती कांतयतलो आनी हांव जातलो तांचो देव आनी ती जातली म्हजी परजा. तेन्ना सर्वेस्पराची वळख घेयात. अशें म्हणून एकेकल्यान आपल्या भावा भयणींक शिकोवपाची गरज आसची ना. ना ती सगळीं ल्हानां तशीं व्हडां म्हाका वळखतलीं, उलयता तो सर्वेस्पर. कित्याक हांव तांचें खोटेपण बक्षितलो आनी तांच्या पातकांचो आनीक उगडास करचो ना. देवाचें उतर हे.
हेब्रेवांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. आपल्या संवसारांतल्या जिवितांत जेजून व्हडल्यान बोब मारून आनी दुखां गळोवन देवाक मागणी आनी प्रार्थना भेटयली, कित्याक ताका मरणांतलो निवारूंक देवाक तांक आसली. आनी देवाचो पूत जावनूय आपल्या कोश्टां दोगदां वरवीं सोदां देवाचे कुशेक खालतो जावंक तो शिंकलो. आनी देवान ताका संपादनेक पावयल्या उपरांत खालतेपणान आपली खोशी कोत्तल्याक सगल्याक तो सासणीक सोडवणेचो कारण जालो. देवाचें उतर हें. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसो. जुवावा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुम्या. पास्काचे परबे सुमयार देवाक बोजूंक आयलोल्या मोले थोडे ग्रीक आसले. गालिल्यांतल्या बेतसायदा फिलिपा सोरशी येवन ताणें अशी मागणी केली, सायबा, आमी जेजूक पळोवंक सोदता. फिलिपान वचून आंद्रेक सांगलें. आंद्रेन आनी फिलिपान बरोबर जेजूक सांगलें. जेजून तांकां पोटिपाळ केलो. मनशाचो पूत मोयमेवून जावचो वेळ पावलो. हांव तुमकां सोत सांगता, गोवाचो कोणो जमनीर पडोवन मरो ना जाल्यार तो तसोच उरता, पूण मरोत जाल्यार जायतें पीक दिता. जो कोण आपल्या जिवाचो मोग करता तो आपलो जीव इबाड कोत्ता. आनी जो कोण ह्या संवसारांत आपल्या जिवाचो द्वेस करता तो आपलो जीव सासणाच्या जिविताक सांबाळटा. कोणूय म्हजी सेवा करता जाल्यार ताणें म्हजो पाटलाव करूंक जाय. आनी जंय हांव आसा थंय म्हजो सेवकूय आसतलो. कोणूय म्हजी सेवा करीत जाल्यार म्हजो बाप ताका मान दितलो. अशें म्हणून आपूण कसले तरेचे मरण भोगचो आसलो तें ताणें दाखोवन दिलें. जेजू क्रिस्ताची बरी खबर ही. वकानी तुका क्रिस्ता. मोशा मोगाच्या बाबा भयणीनो आनी खरीत भाशेन आयज थिरावणे संस्कार घेवंक वेतेल्या प्रितीच्या तरणाट्यानो, तुमी तरणाटी 126 तरणाटी हो थिरावणेचो संस्कार घेवंक बरे भाशेन तयार जाल्यांत म्हूण म्हाका दुबावूच ना. तरी आसतना एक ल्हानूच सुपुल्लो नियाळ आमी करुया. हे तुमचे दोबाशीक थिरावणे संस्काराचे समारंभणेक हो सोबीत विशय विंचून काडला. पवित्र आत्म्याच्या बोळान जेजूक गोवायकी दिवया. लेट अस बी विटनेसीस ऑफ जीसस with the power, with the strength of the Holy Spirit. थोडी सुमनां जालीं डिसेंबराच्या म्हयन्यान आमी व्हडे खुशालकायेन नातालांची परब समारंभ जेजूच्या जल्माची परब आनी जेजूच्या जल्माचे परबेच्या मोद्यांनीच्या मिसार आमी पयल्या वाचपान इजाईयास प्रवाद्याचें वाचप आमी आयकून. इजाईयास प्रवादी जेजूच्या जल्माचें बाकीत करून तो अशें म्हणटा, काळोखान
चलतल्या लोकांक एक व्हड उजवाड दिसती पडलो. मोरनाचे सावळेन चलतले पोरजेचेर एक पोरजोळीत उजवाड फांकलो. जेजू ह्या संवसारान उजवाड कसो आयलो. आनी बाग्योंत जुआंव आपल्या शुभ वर्तमानान जेजूच्या येण्याची खबर करून तो अशें म्हणटा, देवान आमचो मनशांचो इतलो मोग केलो की आपल्या एकल्या चापूरबायेच्या पुताक धाडून दिलो. कितें करूंक? आमचेर खास्तीचें फर्मोण मारूंक न्हय, आमची सोडवण करूंक, आमकां दैवीक जिवीत दिवंक आनी सुबामपणी हें जिवीत वांटूंक. आनी जेजून कोण भाशेन बापान ताका जिवीत दिवपाचें कार्य शार्ती पावयलें काय? पवित्र आत्म्याच्या बोळान जेजू बापाच्या मोगाचो गोवाय कसो जियेलो. आनी हेंच आमकां आयच्या मिसाची दोनूय वाचपां उगडास करता. आयच्या पयल्या वाचपान इसायास प्रवादी म्हणटा, जेसेच्या मुळाक एक कोमरी फुटली आनी हे कोमरेचेर देवाचो आत्मो आसलो. जाणवायेचो आत्मो, विवेकाचो आत्मो, बुद्धीचो आत्मो, पदवेचो आत्मो जेजू जावन आसा. ही जेसेच्या मुळाची कोमरी जाचेर पवित्र आत्मो आसलो. आनी देखूनच जेन्ना जेजून जॉर्दान नदीन जोआंव बातिस्ताच्या हातांतल्यान पवित्र स्नान घेतलें, जोआंव बातिस्त आमकां सांगता जेजूचेर पारव्याच्या रुपान पवित्र आत्मो देंवन स्वर्ग उक्तो जालो आनी सर्गीच्या बापान जेजू वयरी उतरां उचारली, हो म्हजो आपुरबायेचो पूत, ताचेर सगळें म्हजें दादोसपण दवरलेलें आसा. पवित्र स्नानाच्या वेळार जेजूचेर पवित्र आत्मो देंवन आनी देखून आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकलां जेन्ना तरणाटो जेजू आपल्या गांवच्या देवस्थानान सिनागोगान वेता, ताका पवित्र पुस्तक वाचूंक दितात. आनी तरणाटो जेजू इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलो भाग वाचून अशें म्हणटा, सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. जेजूचेर पवित्र आत्मो आसलो आनी आत्म्याच्या बळान हांव गरिबांक बरी खबर परगट्टलो, कोयद्यांक सुटका दितलो, कोड्ड्यांक परतून नदर दितलो, जुलुमांक सांपडलेल्यांक सोडयतलो आनी सगल्या मनशांक सर्वेस्पराचे काकलुतीचें ओरोस परगट्टलो. जेजूचें जिवीत आनी ताच्या जिविताची दर एक घडी पवित्र आत्म्यान चलयलेली घडी. आनी पवित्र आत्म्याच्या बळान जेजून कोण भाशेन आपल्या बापाच्या मोगाक गोवायकी दिली काय? 3 भासांनी. पयले सुवातेर सगल्या मनशांचो हुस्को धरून जेजूक सगल्यांचें पडलेलें. ताका भुरग्यांची आपुरबाय आसलेली, तो तरणाट्यांचो इश्ट आसलेलो, ताका जाणट्यांचो हुस्को आसलेलो. कोण गरीब साणीक लागून कश्टवतालो जाल्यार, कोण पिडेंत पडलो जाल्यार, कोण एकसूरपणान जियेतालो जाल्यार, कोणाक कोड फुटून समाजाचे देगेक आसलो जाल्यार, कोण पातकाच्या बाराकाल चेपलोलो जाल्यार जेजूक तांचो हुस्को आसलो. पवित्र आत्म्याच्या बोडान जेजू हुस्क्यान भरलेलें जिवीत जियेलो. ही केअर्ड फॉर एवरीवन. दुसरे सुवातेर पवित्र आत्म्याच्या बोडान जेजून सगल्यांची सेवा चाकरी केली. तो अशें म्हणटालो, हांव सेवा घेवंक येवंक ना, हांव सेवा करूंक आयला. आपलो वेळ, आपले गूण, आपल्यो देवपणाच्यो सगल्यो पदव्यो दुसऱ्यांची सेवा चाकरी करूंक ताणें वापरल्यो. जेजून आपलें आख्खें जिवीत सेवा चाकरी करून खर्चिलें. आनी तिसरे सुवातेर पवित्र आत्म्याच्या बळान जेजून सगल्यांक बापाची दया दाखयली, बापाचें बोगसणें दिलें, बाप कितलो काकलूतसार तें दाखयलें. न्हयच पातक्यांक तांचीं पातकां बोगशिलीं, आपल्या दुस्मानांक, आपल्याक पिसो म्हणटाले, आपणाचेर देंवचार बसला म्हूण मस्कऱ्यो करताले, आपणाक खुर्सार खिळायताले, तांकां सगल्यांक ताणें बोगसणें दिलें. बापा तांकां बोगोस, कित्याक ते नकळत कितें करतात ते. आनी हे भाशेन सगल्यांचो हुस्को धरून सगल्या मनशांची सेवा चाकरी करच्या मनान, सगल्यांक आमकां हुस्कोत पातके मनशांक बापाची दया जोडच्या मनान खुर्साचेर आपल्या जिविताचें बलिदान करून जेजू मोहिमेवंत पुनर्जिवंत जाल्या उपरांत ताणें आमकां आपल्या शिसांक सांगलें, आतां म्हजो पवित्र आत्मो घेयात, आख्या संवसाराक वचात आनी म्हजें गोवाय जाय. तरणाट्यानो, जेजून तुमकां एक एकल्याक
बावतिस्माच्या दिसा विचून काडलेली. त्या दिसा तुमकां जेजूचो उजवाड बावार्थाचो उजवाड मेळ्ळलो देखून तुमकां बावतिस्म दितल्या पाद्रीन तुमच्या माय पायच्या हातान एक पेटलेली वात घालून म्हणलेलें, घेयात उजवाड क्रिस्ताचो. जेजूचो उजवाड तुमकां मेळ्ळलो. बावतिस्मा उदेशी बावार्थाचो उजवाड तुमकां मेळ्ळलो. उपरांत पयल्या कोमया उदेशी जेजूक तुमच्या काळजांनी तुमी घेतलो आनी इतलीं वर्सां दोतोरनी उदेशी तुमी बावार्थान वाडून गेले. आनी आयज जेजू आपणाचो जाणवायेचो, बुद्धीचो, भिरांतीचो, पोतबेचो आत्मो तुमकां दिवन म्हणटा, वचात पवित्र आत्म्याच्या बोळान तुमी म्हजे गोवाय जाय. कोण भाशेन पवित्र आत्मो तुमकां जेजूक गोवायकी दिवंक आदार दितलो काय? जेजू जियेलो ते भाशेन तुमचें जिवीत दिसाच्या दिसा जेजू भाशेन करूंक पवित्र आत्मो तुमकां आदार दितलो. तरणाट्यानो, आयज तुमी पवित्र आत्मो घेतात. त्या पवित्र आत्म्याच्या बोळान जेन्ना तुमच्या दिसा दिसपट्ट्या जिवितान तुमी दुसऱ्या सोबें हुस्को दाखयशात, तुमच्या गोराब्यान, तुमच्या आवय बापाय सोबें, तुमच्या भाव भयणी सोबें, घरान कोण जाणटो आसा, कोण पिडेंत कोश्टवता, कोण एक पांगलो भाव भयण आसा, जेन्ना तुमच्या गोराब्यान, सेजा सामारा, तुमचे समुदायेन, तुमच्या इस्कॉलान तुमी खेळटात भोंवतात थंयसर जेन्ना तुमकांच विसरून दुसऱ्या सोबें तुमी हुस्को दाखयशात, तेन्ना तुमी जेजू भाशेन ताचे गोवाय जातले. दुसरे सुवातेर आयजतान पवित्र आत्मो तुमकां ओडटलो. देवान तुमकां कितले गूण दिल्यात. एक एकल्याक आमकां देवान कितल्या गुणांनी नेटयल्यात. आमकां एक एकल्याक कुडीचे कितले गूण आसात. देवान आमकां एक एकल्याक गिन्यानाची देणी दिल्या, काळजाच्या गुणांनी नेटयल्यात. आनी आयज देव तुमकां ह्या संस्कारा उदेशी पवित्र आत्म्याच्या वर गुणांनी बोधता. कितें करूं? ही सगळीं देणी घेवन तुमी जेजू भाशेन दुसऱ्यांची सेवा चाकरी करूं. जेन्ना आयजतान पवित्र आत्म्याच्या बोळान तुमचें आपलेपण फाटीं धरून तुमी दुसऱ्यांचें चिंतशात, दुसऱ्यांक आदार करशात, जाणट्यांक मजत करशात, एकसुऱ्यांक बुजोवन दिवशात, पिडेस्तांक आदार करशात, तेन्ना तुमचे सेवे चाकरे उदेशी जेजूचे पोरजोळीत गोवाय तुमी जातले. आनी तिसरे सुवातेर जो पवित्र आत्मो आयज जेजू तुमकां दिता, तो पवित्र आत्मो बोगसण्याचो आत्मो, इश्टागोतीचो आत्मो, समुदायाचो आत्मो. ह्या पवित्र आत्म्याच्या बोळान जेन्ना तुमी रागाचो उजो पालोवन बोगसण्याचो उजवाड फांकयशात, जेन्ना दुस्मानकायेची ओंटी मोडून समुदायाचे संबंद घट करशात, जेन्ना तुमी फुटी आनी वेगळो जार पयस जावन समजिकाय इश्टागोत घट करशात, तुमी जेजूचे गोवाय जातले. तरणाट्यानो, सुमार 3 म्हयने जाले पवित्र सोबेन एका 15 वर्सांच्या तरणाट्याक, ताचें नांव कार्लो आकुतीस, ताका भोक्तिवंत म्हूण परगटय. इटालियाचो तरणाटो, 15 वर्सांचो भुरगो. 2006 तो मेलो, पूण गेल्ल्या वर्सा 14 वर्सां उपरांत पवित्र सोबेन ताका भोक्तिवंत ब्लेसेड म्हूण परगट. तर ह्या तरणाट्यान, ह्या भुरग्यान कितें केलें काय? ल्हानूच आसतना ताच्या माय पायन, ताच्या काळजान जेजूचो मोग घालो. 3-4 वर्सांचो भुरगो आसतना खंय जेन्ना ताची माय पाय ताका खंयसरूय व्हरताली, ताका एक इगोर्ज दिसली जाल्यार तो आपल्या माय पायक सांगतालो, ही माय पाय, हांव इगोर्जेन वचून जेजूक मेळूंक सोदता. आय वॉन्ट टू मीट जीजस. ल्हानूच आसतना ताच्या काळजान जेजूचो मोग आसलो. खंयसरूय खेळूंक गेलो आनी बरीं फुलां दिसलीं जाल्यार तो फुलांक एकठांयतालो खंय आनी ती व्हरून सायबीण मांयचे इमाजी मुखार घालतालो. सायबीण मांयचो मोग, भोक्ती ल्हानूचतान ताच्या काळजान आसली. 7 वर्सांचे पिरायेर कार्लोन ओडे भोक्तीन पयलो कोमयाव केलो. जेजूक आपल्या काळजान घेतलो आनी त्या दिसा थान खंय तो केन्नाच दिसपट्ट्या मिसान वांटो घेवंक चुको नासलो. दिसपट्टी मिसाक वेतालो आनी नोयच मिसाक वेतालो. मिसा आदीं थोड्यो गोडयो वचून परम संस्कारा मुखार दिमी घालून मागणें करतात. आनी केन्नाय कसल्या कारणाक लागून मिसा आदीं वचून मागणें करूंक जावंक ना जाल्यार मिस जाल्या उपरांत जेजूक आपल्या काळजांनी घेतोच दिमी घालून थोड्यो गोडयो जेजू मुखार मागणें करतात. तो एकदम हुशार भुरगो आसलेलो.
कंप्युटर एक्सपर्ट, इंटरनेट विजर्ड, ताका जायत्या गुणांनी कंप्युटर म्हळ्यार ताका एकदम सोंपें लागतलें. पूण इतलो शेगुणी आसतना 11 वर्सांचे पिरायेर ताका कॅन्सर जाला म्हूण गमलें. रोगताचो कॅन्सर, ल्युकेमिया जाल्या म्हूण गमलें. पूण हो तरणाटो हो भुरगो आपल्या कॅन्सर जाला म्हूण निराशी जालो ना. तो जाता तितलो जेजूच्या मोगान जियोंक वावुरलो. आनी जोरी तर एका वदान जेजूचो मोग करी जाल्यार तो दुसऱ्यांक आदार दिवंक, दुसऱ्यां सोबें हुस्क्यान भरलेलें जिवीत जियोंक, दुसऱ्यांची सेवा चाकरी करूंक हांव दितालो. ल्हानूसतान आपल्या इस्कॉलान कोणूय दुसरो भुरगो ताका शिकोवप अवघड लागता जाल्यार आदार करतालो खंय. आपल्या सांगात्या मदें कोणूय गरीब आसलो जाल्यार तांकां मजत करतालो. ताका कोणेंय कसलोय गिफ्ट दिलो, बर्थडे गिफ्ट दिलो, क्रिसमस गिफ्ट दिलो जाल्यार आपणाक दोरिनासलो खंय तो गिफ्ट दुसऱ्यांक दितालो. पयशे दिले जाल्यार गरजेवंतांक, खेरीत भाशेन घरदार नासलेल्यांक, स्टेशनांचेर रस्त्यांचेर न्हिदतेल्यांक तांकां चादरां, बेडशीट दिवंक, तांकां उशीं दिवंक हे आपले पयशे वापरतालो. आनी 11 वर्सांचे पिरायेर आपल्याक रोगताचो कॅन्सर जाला म्हूण गमतोच काल्लोन कितें केलें, तो इंटरनेट एक्सपर्ट आसलो म्हणटोच ताणें एक वेबसायट सुरू करूंक पावलां मारली. कसली वेबसायट? परम संस्कारा वयर विस्मिता, युकरिस्टीक मिरेकल्स हाचे वयर सगळी खबर ताणें ते वेबसायटीर घाली खंय. आनी 15 वर्सांचे पिरायेर मरचे आदीं 6 म्हयने आदीं तांणी युकरिस्टीक वेबसायट उक्ती केली. जाता तितल्यांक परम संस्कारान आसलेल्या जेजूच्या मोगान, जेजूचे भक्तीन वाडून वचूं. काय बरी देख आमकां सगल्यांक, तुमकां तरणाट्यांक आनी आमकां सगल्यांक ल्हानूसतान जेजूच्या मोगान वाडलो, पवित्र आत्म्याच्या बळान काल्लोन न्हय जेजूचो मोग केलो, पूण जेजूच्या मोगाक ताणें गोवायकी दिली. दुसऱ्यांच्या हुस्क्यान भरलेलें जिवीत जियेलो, दुसऱ्यांची सेवा चाकरी ताणें केली, दुसऱ्यांक दया समजिकाय दाखयली. तरणाट्यानो, ह्याच भक्तिवंत काल्लो तरणाट्या भाशेन तुमी पवित्र आत्म्यान भरून दुसऱ्यांच्या हुस्क्यान भरलेलें जिवीत जियोन, दुसऱ्यांची आस्त्या तोंडान सेवा चाकरी करून, तुमचे सरभोंवती बोगसण्यांचो काकळुतीचो उजवाड फांकोवन तुमी जेजूचे उर्बे बरीत गोवाय जावचे म्हूण सायबीण माय उदेशी. सर्गीच्या बापा लागीं आमी खोतखोत्यान मागुया. थिरावणी संस्काराचे रितीक 4 भाग आसात. पवित्र स्नानाच्यो बासावण्यो, दुसरो उमेदवारांचेर खेरीत मागणे, तिसरो पवित्र मागणी आनी निमणो भाग भावार्थ्यांची मागणी. पयलो भाग पवित्र स्नानाच्यो बासावण्यो. इश्टानो, हे उचारणेक 2 हेतू आसात. पवित्र स्नाना आनी थिरावणी संस्कारा मदें आसलोलो संबंद ती दाखोळ करतात. ह्या संस्कारा वरवीं देव आपलो सोडवणेचो वावर चालू दवरता आनी पवित्र आत्म्याचें देणें आमी भावार्थान परगट्टा. तर ही आमची उचारणी कोत्ताना आमी आमचें काळीज मन पवित्रित्वेक उगडुया आनी व्हडल्यान भावार्थाच्या सोताक जाबाब दिवया. तरणाट्यानो, सैतानांक आनी ताच्या सगल्या कोरण्यांक आनी बुलोवण्यांक तुमी पाठ करतात. सोर पोदवेदारा बापाक, स्वर्गा आनी प्रितुमेच्या रोचणाराक तुमी सोत मानतात. जेजू क्रिस्त ताचो एकलोच पूत आंकवार मारयेतावन जल्मलो. ताणें कोश्ट मरण सोंसलें, ताका निकी पिलो,
तो मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत जालो आनी बापाच्या उजव्याक बसला ह्या आमच्या सोमयाक तुमी सोत मानतात? पवित्र आत्मो सर्वेस्पोर आनी जीवदातार आपोस्लांचेर देंवलोलो त्या परी आयज तिरावणे संस्कारा वरवीं तुमचे थंय खेरीत भाशेन येता ताका तुमी सोत मानतात? कातोलीक पवित्र सोबेक भोगतांचो एकठार पातकांचें बोगसणें कुडीचें जिवनपण आनी सासणांचें जिवीत तुमी सोत मानतात? ओ आमचो भावार्थ होच आख्खे पवित्र सोबेचो भावार्थ तो उचारूंक आनी ताचे पोरमणें जियोंक आमकां ओडवीक आनी अभिमान भोगता आमच्या सोमया जेसू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. दुसरो भाग उमेदवारांचेर खेरीत मागणी. हात विस्तारनेक एक खेरीत समज आसा. पवित्र पुस्तकांत आनी क्रिस्ती परंपरेंत हात विस्तारून धर्म फुडारी पवित्र आत्मो दिताले. हीच खुणां बिस्म साहेब वापुरता आनी पवित्र आत्म्याक पाठोवंक मागणें कोत्ता. आमी सगलीं ह्या वेळार पवित्र आत्म्याची देणी मागुया. म्हज्या मोगाळ भावां भयणीनो, देवान आमच्या बापान बावतिस्मा वरवीं ह्या आपल्या चाकरांक सासणीक जिविताक जल्म दिवन आपलीं भुरगीं केलीं. तांचेर आपल्या पवित्र आत्म्यांक धाडून तांचो भावार्थ थीर करूं आनी आपल्या पुता जेसू क्रिस्ता सारकीं तांकां मागूं म्हूण देवा लागीं आमी आतां थोड्योच घडयो ओगींच रावून मागुया. सोर पोदवेदारा देवा, आमच्या सोमया जेसू क्रिस्ताच्या बापा, उदकान आनी पवित्र आत्म्यान ह्या तुज्या चाकरांक पातकांतलीं सुटोवन तुवें पुनर्जल्म दिलाय. तुज्या पवित्र आत्म्यांक तांचो शेराती करून पाठय. जाणवाय आनी गिन्यान, बुद आनी गोठाय, समजणी आनी भोक्ती तांकां लाबोय आनी तुजे भिरांतीन तांकां बोर जेसू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. तिसरो भाग पवित्र माखणी. तेल पवित्र आत्म्याची खुणां. आदी प्रवाद्यांक, याज्ञिकांक आनी राजांक तेलान मागताले. तिरावणी संस्कारांत बिस्म साहेब ह्या आमच्या तरणाट्यांक तेलान मागता आनी पवित्र आत्मो तांकां दिता. ह्या वरवीं देवाचें राज शिपडावंक आनी वाडोवंक तांकां खेरीत करपा मेळटा. जाणवाय, गिन्यान, बुद, गोठाय, समजिकाय, भोक्ती आनी देवपिरांत ही पवित्र आत्म्याची देणी तांकां फावो जातात. हो शुभ वेळ भोक्तीपणान सारुया. पवित्र आत्मो देव बापाचें आनी देवपुताचें आमकां एक देणें. हेंच देणें मागुया. सगलीं पवित्र आत्म्याच्या देण्या पासत देवाक दिनवासुया.
आमचेर देवून येतलो त्या पवित्र आत्म्याचें बोल तुमी घेतल्यात आनी जेरुसल्यांत आख्या जुदेयांत आनी सामार्यांत आनी संवसाराच्या शिमापर्यंत तुमी म्हजे गोवाय जातल्यात. मोगाला बापा, तुज्या मोगाची आमी कोरी साक्षीदारां जावन आमच्या घोराब्यांत, शाळेंत, शेजाऱ्या मदें, समाजांत आनी जेजूचे कोरे गोवाय जावंक आमकां भोक्तीपण आनी काळजीदारपण ह्या पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी भर. Dene vortea devace moga uso diviso tu lo del tuo miace. कित्याक देवान आमकां दिला तो आत्मो आमकां बेजूड करिना, पूण देवाचो आत्मो आमकां घोटायेन भरता. भाव भयणीचो मोग आमच्या काळजांनी वाडयता आनी आमच्यो वायट वंदोवण्यो दोमावूंक शक्ती दिता. आमचे तरणाटे आपल्या आवय बापाय, भाव भयणी, शेपाय शेमाय, शिक्षकांचेर, गोच्यांचेर आड वचचे सुवातेर तांचे सोबे मोगान, हुस्क्यान आनी जबाबदारेन वागूंक समजिकायेच्या आत्म्यान बोर म्हूण मागुया. Amcha monakus vardi karzant moga uzolai usuk soimba kam gelia niron tori di goda
हांव बापा कडेन मागतलों आनी तो तुमकां आनी एक शारुती दितलो आनी हो तुमचे सोवे सदांकाल आसतलो. तोच तो देवा संबंदी सोत उगडापे करता तो आत्मो. आमच्या दर एका जिविताच्या निर्णयान आमी पवित्र आत्म्याचे सुचोवणेक उक्ती रावूंक आनी ताच्याच नेमा प्रमाणे चलूंक आमकां शाणेपण आनी बुद्धी म्हूण बापा लागीं मागुया. तर सोमी म्हणल्यार आत्मो आनी जंय सोम्याचो आत्मो आसा थंय स्वतंत्राय आसा. आमी संवसारी बुलोवण्याक पाठ करूंक आमचे दोळे आनी ओत्रेक सदांच जेजू आनी पवित्र सोबेन शिकयलेल्या नेमाचे दवरूंक आनी तिरावंक आमकां जाणवा येईल आनी देव बिरांतीन बोर म्हूण बापा लागीं मागुया. Pani putaci kalzam tamcia oloka tuci ratmia dogancia visvasa sunni tekra.
जेजूचो ताळो. हांव बरो गवळी, जसो बाप म्हाका वळखता आनी हांव बापाक वळखतां, तसो हांव म्हज्यांक वळखतां आनी म्हजी ती म्हाका वळखतात, आनी हांव म्हज्या मेंढरां पासत जीव दितां. फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी पवित सोबेच्या वडिलां आनी गवळ्या पासत मागताना तांच्या हातांत घाल्ली जबाबदारी मोगान आनी सेवेच्या मोनान फुडें व्हरूंक पोरचेक बावार्थान आकारून हाडूंक भार घेवन वावुरल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूचो ताळो. काल भरलो आनी देवाचें राज लागीं पावलां. मोन बदलात आनी बरी खबर सोत मानात. आख्खो संवसारभर राजकारण चलयतल्यांनी आपलें कार्य सेवेत साकरेच्या मोनान चलोवंक आनी दर एका नागरिकाच्या बऱ्याक पडटा तसले निर्णय तांणी घेवंक बापा लागीं मागुया. जेजूचो ताळो. पीक तर खूब पूण वावराडी थोडे. ह्या पासत पिकाच्या दोनया लागीं आपले लुवणे मोडलेक वावराडी धाड म्हूण मागात. जायतो लोक कसलीच चूक नासतना भूक आनी पिडा सोंसतात. तांणी निराशी जायना जावंक, पूण जेजूच्या कोश्टांक एकवटून ते आपले तशेंच संवसाराचे सोडवणे पासत भेटोवंक आनी आमी आमकां जाता ते वरवीं आमचो सहकार तांकां फावो करूंक बापाचो आदार मागुया. जेजूचो ताळो. बाप म्हजे नांवी तुमकां शेराती धाडटलो. तो पवित आत्मो तुमकां सगळें शिकयतलो. आयज पवित आत्म्याची देणी घेवन थीर जाल्ल्या आमच्या तरणाट्यांनी आपल्या भावार्थाच्या आनी मोगाच्या जिविता वरवीं जेजूचे गोवाय जावंक तांकां बापाचें बळ मागुया. भोव मोगाळ बापा, ल्हानविकायेन तुजे मुखार दवरलेल्या ह्या प्रार्थनांचेर आनी आमच्या एक एकल्याच्या काळजान आसलेल्या सगळ्या उंड्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी जाल्यार तुज्या बोलेपणान ती आमकां फावो कर. हें आमी मागतांव त्याच तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवी. आमचे
मोजच्या बापां भयणीनो हें आमचें बलिदान आमच्या सुर्गींच्या बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हाताने बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या दवाक सर्वेस्पोर मानून घेऊन. भोव मोगाळ बापा, आपल्या मोरणान आनी पुनर्जिवंतपणान जेसून आमकां पवित्र आत्मो घेवंक फावो केलें. त्याच मोरणान आनी पुनर्जिवंतपणान आतां वांटो घेवन पवित्र आत्म्यान आमी भरूं तुज्या पुता सारकीं आमी जावं आनी दिसान दीस चड आमी ताका गोवाय दिवंक पावूं. हे तुज्या पुतांदवांचे ओत्रेक दोयाळपणी शार्ती पावय म्हूण आमी मागतांव तुज्या पुता जेसूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातां उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्पोराक पवित्र बापा, सोर पोदवेदारा आनी सासणांच्या देवा, सोर्व काळी आनी सोर्व ताई जेसू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तोच सोमी आमचो उंच स्वर्गार चडलो आनी मोहिमेवंत जावन तुज्या उजव्याक बसलो आनी बासायलोलो पवित्र आत्मो आपणायलेल्या तुज्या भुरग्यांचेर ताणें धाडलो. देखून देवदूतांच्या सोर्व दोळबारां सांगाती आतां आनी सदां निरोंतरी मोनान काळजान तोंडान आमी गायतांव. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणांची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेसू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही मोशी कूड तुमचे पासत समोरपूंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्यानी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासा कोरात.
ध्यान करून आमच्या बावडताचो गूट पोरगोटुया. बापा, जेसूच्या मरणांचो आनी पुनर्जिवंतपणांचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेसूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोंवली बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान तूं वाडोय. म्हणून जेवणपणांत बरवा सुद्दां मेल्यात ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. सांगसान इश्टवती मेल्ल्या समेस्तांक तुजें फडफडीत मुखार पडून फाव कर. आमा समेस्ताची दया आनी काकूत कर म्हण मागता. अंकवार मरे देवाची माय सांगाची तुजो पती बघेन तुजे बघेन दवरतूच आनी सर काडी तुका मानल्यार सगळे भक्तां बरोबर सातशें सुखान आमकांय वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेसू वरवीं, त्याच जेसू सांगता, त्याच जेसू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोत वेदार बापा सोरवोंडोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. मोशा बाबा भयणीनो, आमच्या पवित्र स्नाना आनी थिरावणे संस्कारा वरवीं देवाक आब्बा बापा म्हणलो करतलो पवित्र आत्मो आमी घेतला. ह्याच पवित्र आत्म्याच्या बोडान जेसून शिकयलेलें प्रार्थन बापाक उबारतना जेसू भाशेन प्रिती मोगाच्या आनी प्रिती सेवेच्या रस्त्यार आमचीं पावलां मारतल्या म्हूण बरोबर बापाक भास दिवया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां तळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वोंडरा जेसू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरबांच्यान ओत्रेकता तर आमकां तुजे उदार काकळुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेसू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान जेसूची शांती दिवया.
देवाचे शेरे संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर देवाचे शेरे संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर देवाचे शेरे संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणांक आपयल्ली आमी सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें हें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली
सगलीं दोळे नापुया. जेजू आमच्या काळजांनी आयला. ताजो पवित्र आत्मो आमी आयज पुर्तेपणी घेतला. दोनया देवाक त्रिएक देवाक दिन वासुया. ओगेपणान भक्तीपणान मागणें करात. सगलीं आमी मागुया. हो वेळ ओगेपणाचो खेरीत वेळ मागण्याचो. आतां सगल्यांच्या नांवान आमची भयण केजिया दिनवासनेचें मागणें करून देवा बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आमच्या नांवान दिन वाचता. त्या दिनवासनेच्या मागण्यान आमी ओगेपणान आमचोय वांटो घेवया. मोगाल जेजू, तुवें आमकां तुजे मांस आनी रगत शेवंक दिलाय आनी आयज खेरीत भाशेन तुवें आमकां पवित्र आत्म्याच्या येण्याचें देणें फावो केलाय. आमच्या बऱ्या जिविता वरवीं आमी संवसाराक तुजी पोरजोलीत नखेत्रां जावंक प्रितीमोग, शांती, समजिकाय, मोयपास, बरेपण, विस्वाशीपण, दुलोबाय, आपदमाविनी, निर्मलपण ही पवित्र आत्म्याची फळां वांटूंक आमकां तुजी गोठाय आनी बोल फावो कर. सगल्या तुज्या बरेपणा पासत तुका आर्गां दिता जेजू आनी तुज्या नांवाक गायोन गायता. तुज्या वत्या नांवाक आक Q13 पान 172. आतां आमची तरणाटीं जाणीं पवित्र आत्मो घेतला, थिरावणी संस्कार घेतला, ती आतां उबी रावतलीं आनी आपल्यो बासावणी करतलीं. सगल्यांच्या नांवान ताव्या डिसूजा ही आमच्या तरणाट्याच्या नांवान ही बासावणी करतली. सगलीं क्रिस्म घेतल्यान तीं भुरगीं उबी रावात आनी ताव्या फाटल्यान तुमी ही बासावणी व्हडल्यान म्हणात. मोगाल जेजू, आयच्या दिसा तुवें आमकां तुज्या पवित्र आत्म्याची देणी दिल्यात. देखून आमी तुका दिनवासता. ह्या देण्या उद्देशी पवित्र स्नाना वरवीं आमकां मेळ्ळेलें देव जिवीत तूं थिरायताय. पवित्र आत्म्याच्या बळान तुजे नीज पाटलावदार आनी गोवाय जातले हांव म्हूण आमी तुका भास दिता. तुजें उतर आयकून आमी आमचें आपोवणें विस्वाशीपणान जियेतले हांव. आमच्या फामिलींत, आमचे शाळेंत, आमचे कॉलेजींत आनी आमच्या समाजांत दुसऱ्यांक आमी जेजू जातले हांव. आनी तुवें दिल्लें काम जबाबदारेन खुशे मनान करतलें हांव. हे आमचे फिरगोजेक आमी उदार मनान आनी मोगान आमचो आदार सहकार दितले हांव. आनी तुजी वळख घेवंक वावुरतले हांव म्हूण
तुका भास दिता हांव पवित्र आत्म्याचे सुचोवणेन आनी ताचे शोकतेन आमच्या देशाक आनी आख्ख्या संवसाराक नवें रूप दिवंक आमी वावुरतले हांव जेजू आमचे निच्यो घट कर आनी आमचे बासावणेचेर आशिर्वाद घाल आमेन. Pratuja. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, जेजून आपल्या जिवाचो मोग केलो ना, पूण तुज्या आनी आमच्या मोगान खुर्सार आपलो जीव दिलो आनी अशें ताणें आपणाक आनी आमकां तुजें मोहिमेवोन जिवीत जोडून घेतलें. आमी ह्या संवसारान आमच्या जिवाचो मोग करिनासतना तुज्या आनी आमच्या पेल्याच्या मोगान आमचो जीव खोरसूंक जेजूच्या कुडी रोगताच्या जेवणा वरवीं आमकां बोळ दी. आनी हे पोरी जूंय जेजू आसा थंय आमी ताचे शीस आसूंक आनी तुजे मोहिमेन सुकेस जावंक आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. मातशी बसूया. भोव मनीस्त आर्चबिश पात्रियार्क फिलिप नेरी फेर्रांव, मोगाच्या पाद्री बाबानो, फादर कॅनेडी, कापुचीन फ्रायर, आल्वेर्नो फ्रायरीचो सुपिरियर, फादर आस्तेरियो कास्तेलिनो, आसुम्त कोपेलाचो कोपेलाव, आमचे बरोबर असलेले ब्रादर, दोगूय कापुचीन ब्रादर, आमचे मदें आसलेल्यो फातिमा सिस्टर्स आनी म्हज्या आपुरबायच्या तरणाट्यानो आनी बाबा भयणीनो, मातशें मास्क काडात आनी आसात मरे, दाखयात खुशालान म्हूण मातशें. हां, वयर काडात, वयर घालात परतून, घाल गा. आयज देवा बापाक आमी सगलीं आर्गां दिताव. आमचे फिरगोजेन जायत्या वर्सांनी आमी रावताल्याव, आशेवन रावताल्याव हे क्रिस्माचो संस्कार जातलो म्हूण आयज तो खरेंचपणी जाला. म्हजे दिनवास आर्गां आनी मोहिमा देवाक ताणें आमकां हो दीस फावो केलो देखून. म्हजे दिनवास आमचे आर्चबिश पात्रियार्क भोव मनीस फिलिप नेरी फेर्रांव, जाणी आमी मागलें तेन्ना आपले डायरीर आमकां 2-3 डेटी दिल्यो. आमी एक डेट वेंचून काडली आयची आनी ताणें रोखडीच ती आपले डायरीर बरयली. आनी आयज सगळे मोगान आनी आमच्या हुस्क्यान बरोवन आयज तो आमच्या सांगाता आसा. बिशप फिलिप नेरी, माय सिन्सियर एंड डीप ग्रेटिट्यूड टू यू. My prayers also that God may bless you with good health and help you in your ministry, which is so weighty ministry of guiding the church Archdiocese of Goa. May God give you spiritual graces and physical strength. म्हजे दिनवास सगल्या म्हज्या पाद्री बाबांक, माद्री भयणांक, म्हजे खिरीत दिनवास आमच्या कॅटेकिस्टांक, जाणी आमच्या भुरग्यांक सुमार 2.5 वर्सां ट्रेन केल्यात. आमचे ट्रेनिंग 2.5 वर्सां जाले सारकें न्ही नेटी, 2.5 years. आनी नेटी, मारिया, आयरीन, तुमी जाय तो थोकोस घेवन ही तयारी केल्या भुरग्यांची आनी आयज ही मांडावळ करून बरे भाशेन सिस्टमॅटिकली आयज आमची समरमणी देवाक आमी भेटयल्या. आनी एक पावट सगल्या कॅटेकिस्टांक थोड्याची नांवां काडल्यात, पूण आमची अबावट 22 कॅटेकिस्टां जायत्यांनी सगलो आदार दिला. तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. म्हजे वॉलंटियर्स आसात, हेल्पर्स आसात, तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. इगोजेची कमिटी आसा, फाब्रिका, पॅरिश कावन्सिल मेंबर्स आसात, आमचो कॉयर, रॉडनी, लिंडा, नेटी आनी डुल्सीन,
तुमकांय म्हजे खेरीत दिनवास. फोटोग्राफर्स हांगा आसा व्हिडिओग्राफर आमचो पॅट्रीक, जाणें आमची वेबसायट इगोर्जेची घडोवन हाडल्या, आनी आमचे सेबी आनी रॉकी फोटोग्राफर्स. आमचे साकिस्तांव फिलीप, ताका आमच्यांनी केन्नाच विसरूंक जायना. सगळे वेळार आमकां आदार दिवंक इगोर्जेची आल्ताराची बंदोबस्त बरे भशेन करूंक तो भारी वावुरता. ताकाय म्हजे दिनवास आनी सगल्यांक आनी एक पावट म्हजे दिनवास. आतां म्हज्या क्रिस्म घेतलेल्या तरणाट्यांक म्हजी पोरबी. आयज तुमी क्रिस्म घेतला, पवित्र आत्म्याची बोरती तुमकां मेळ्ळ्या, उमेदीन बरात. जशें आमचे बिशपान आयज आमकां काय बरो इन्सिडंट दिला काल्लो आकुतीचो. मनान धरात सदांच. आमी कितेंय कोत्ता जाल्यार देवा पासत करुया. देखून आमची पावलां, आमची उतरां, आमची चाल, आमची वागणूक जावंक जाय देवाक मानतली, पवित्र आत्म्यांक मानतली. हें जावन म्हजें हें मागणें म्हजें तुमचे पासत, आनी हेंच जावन तुमचे आवडे. बरीं भुरगीं जायात, बरीं तरणाटीं जायात, बरीं समाजाची नागरिकां जायात, आनी इगोर्ज मातेक सदांकाल आदार दिवंक वावरात. ही तुमची फिरगोस, तुमच्या हातांनी ही आतां हांव घालतां. तुमी तुमचें जिवीत बरे भाशेन जियोवन बरे भुरगे, बरे तरणाटे अशें जियोवंक हांव मागतां. आवय बापाय न्हू, तुमकांय म्हजी परबीं. आयज तुमच्या भुरग्यांक क्रिस्म मेळ्ळा, तुमच्या घरांत पवित्र आत्मो आयज आसा, आनी हो सदांच पवित्र आत्मो जिवाळ आनी जिवो दवरात तुमच्या बऱ्या जिविता वरवीं. आनी एक पावट देव बरें करूं सगल्यांक. आनी आमच्या खेरीत दिनवास आमचे आर्च बिशप फिलीप नेरीक, आनी विसरूंक जायना ताजो ड्रायव्हर आमचो इश्ट योझेबियो, ताकाय हांव थँक्यू म्हणटा. भावां भयणीनो, पादविकारान उद घाल्लेली भावना मोशी करून म्हजें पयलें उतर क्रिस्म घेतलेल्या आमच्या उमेदवारांक, तांच्या माय पायक, तांच्या फामिलीक, तरणाट्यानो मास्क घालून हे समोरमणेन वांटो घेवंक तुमकां तितलें सोंपें लागूंक ना, हांव जाणो. आनी तरी आसतना तुमी बरे भाशेन मागण्यांचें मन सांबाळून, तुमचे हात जोडून भक्तीन हे समोरमणेन वांटो घेतलो. देखून तुमकां म्हजी शबासकी. तुमकां पवित्र आत्मो मेळून ओत्मीक बाजून तुमी ग्रेस जाल्यात. यू आर स्पिरिच्युअली एनरिच्ड. ही पवित्र आत्म्याची ग्रेसकाय तुमच्या जिवितान सांबाळात आनी फुलोयात. तुमच्या भावार्थाच्या कारणी फेथ फॉर्मेशन चालू दवरात. जे पवित्र आत्म्याचे गूण तुमकां मेळ्ळ्यात ते दुसऱ्यांचे सेवेक वापरात. तुमच्या यादनिकाचे, सिस्टरींचे, देव संदेशकारांचे, गोवळीक फिरगो सोबेच्या वांगड्यांचे लागशिल्ले सहकारी जायात. पवित्र सोबेक सदांच लागीं रावात. रिमेन ऑलवेज क्लोज टू द चर्च. तुमकां परबीं दितना तुमकां तयार केलेल्या सगल्यांक, पादविकाराक, पाद कोपेलावांक, फादर कॅनेडी हांगासर आसा, दुसरे कापुशीं पाद्रींक, ब्रादरांक, सिस्टरींक, कातेकिस्तांक, गोवळीक फिरगो सोबेच्या वांगड्यांक, वेगळ्या वेगळ्या संस्थांच्या वांगड्यांक, गायन मंडळीक, इगोर्जेन वावुरतल्यांक आनी तुमकां सगल्यांक आख्खे गांवचे पवित्र सोबेक म्हजी परबीं, म्हजी शबासकी, म्हजी दिनवासनी. निमाण्या आशिर्वादाक उबी रावूय. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आशिर्वाद घेवंक आमच्यो तकल्यो बागोवया. देवान आमच्या बापान उदकान आनी पवित्र आत्म्यान तुमकां आपलीं भुरगीं केल्यान तो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी आपल्या मोगान तुमकां सांबाळूं. आमेन. जेजू क्रिस्तान देवाच्या पुतान स्वताचो आत्मो पवित्र सोबेन रावतलो म्हूण बासायला. तो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी खरो भावार्थ उच्चारूंक आपले सोक्तेन तुमकां बोळ दिवं. आमेन. पवित्र आत्म्यान शिसांचीं काळजां आपल्या मोगाच्या उज्यान पेटयलीं. तो तुमचेर आशिर्वाद घालूं, तुमकां एकवटान सांबाळूं आनी वायटा विघ्ना विणे देवाच्या राजाच्या संतोसाक तुमकां पावों. आमेन. आनी सोर पोदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर सगल्यांचेर
आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. पवित्र आत्मो तुमी घेतला, ह्या पवित्र आत्म्यांच्या बोडान जेसूचे उर्बे बोरीत गोवाय कशे जियोंक वचून येयात. जेसूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे ओडूपकार. Pavitratmo, moci Deuna, maka povit, Purunada, mafi shanti, sotos priti, mochang porgon, korung datang. Dublang bori, komo diu chia, koi diang sut ka, borkot ko cha, kudiang potu, no diu chia, bapan maka, hat mo dila. Pavitratmo, moci Deuna, maka povit, Purunada, mafi shanti, sotos priti, mochang porgon.